FN सुजा हांचे एक पेंटिंग आता ऑनलायन ऑक्शनाचेर विकपाक वतले आणि असो एक अंदाज असा की हे पिक्चर 3 ते 5 कोटींक विकले वतले म्हणून. नमस्कार न्यूकर, माझे नाव सचिन सुल्लेकर. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब. FN सोजा म्हळ्यार फ्रांसीस न्यूटन सोजा एक गोवन कलाकार, गोवन पेंटर, गोवन आर्टिस्ट. ताजे एक पेंटिंग ऑनलायन एस्तागुरूच्या आयकॉनिक मास्टर ऑनलायन ऑक्शनाक कलाकृती ही जी ऑक्शनाक आसतली 11 आणि 12 ऑगस्टाक हे ऑक्शन जातले. आणि अशें म्हटलें वता की ही 3 कलाकृती आहा तांची, तातूंतले हो एक पेंटिंग जो हांव उलयतालो, हेड ऑफ अ वुमन, हो जो पेंटिंग आसा 1961 ह्या वर्सा तयार केल्लो आणि ऑनलायन कॅनवस कलाकृतींतले 3 ते 4 कोटी रुपया मेरेन विकपाचो एक अपेक्षा हातूर आसा. ह्या 3 कलाकृतींतले ह्या चित्रात सुजाची वेगळी शैली दिसता. मजबूत रेखा, ठळक रंग आणि चेहऱ्याचो तीव्र भाव ही ह्या कलाकृतीची खास वैशिष्ट्य आसात. दुसरी कलाकृती जी आसा ती 1967 वर्साची अनटायटल्ड आसा अजून. हाची अंदाजे किंमत 20 ते 30 लाख रुपया अशी आसतली असो एक अंदाज आसा. ह्या चित्रात नैसर्गिक आणि वस्तुकलेच्या आकाराचो वापर केल्लो आसा. तिसरी कलाकृती आसा ती रिक्लायनिंग न्यूड ऑन बेड. 1965 वर्साची ही कलाकृती वॉटर कलर इंक आणि पेनान तयार केल्ली आसा. कलाकृतीचो अंदाज किंमत 5 ते 7 लाख रुपया इतलो आसतलो असो एक अंदाज आसा. म्हणजे ह्या ऑप्शनाक इतले रुपया पर्यंत वतले. ह्या तिनूय कलाकृतींची मालकी आणि संग्रहाचो इतिहास जर्मनी आणि UK कडेन संबंधित दिसून येता. FN सुजा म्हळ्यार फ्रांसीस न्यूटन सुजा हांचो जन्म सालिगांव ह्या गावात जाल्लो आणि ताच्या उपरांत बॉम्बे प्रोग्रेसिव्ह आर्टिस्ट ग्रुपचे संस्थापक सदस्य ते असले. तांचे वेगळ्या आणि धाडसी कलाकृतीं खातीर तांकां इंटरनॅशनली खूप अक्लेम्ड जाल्ले. ताणें गोंयचो असो आर्टिस्ट जो इंटरनॅशनल लेवलाचेर तांच्यांनी बरी कामगिरी केल्ली. सुजाच्या 1960च्या दशकांतल्या कलाकृतींक अजुनूय जे संग्रह आसा तातूंत तांकां खूप डिमांड आसा, किंवा संग्रहकार जे आसा तांचे कडेन तांकां खूप डिमांड आसा. आता हो जो ऑक्शन आसा तो गोंया खातीर खूप खास आसा 2 कारणां खातीर. पयलें म्हळ्यार जी आमी सगळ्यान पयलीं ते एक पेंटिंगाचो आमी तांकां एक जिकर केलो, त्या पेंटिंगाक 3 ते 4 कोटीचो जो एक अंदाज आसा ताज्या खातीर, म्हणजे ह्या रुपयान ते वतले. तशेंच दुसरी गजाल म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचेर पाविल्ले आमचे गोंयचे आर्टिस्ट हे नांव आतां आनीक फामाद जातले ते खातीर. ही स्टोरी तुमच्या मुखार आमी हाडिल्ली. कशी दिसली तुमकां ही स्टोरी आमकां नक्की कळयात आणि कमेंट करात आणि मेसेज करून आमकां कळोवपाक विसरू नाकात. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु. दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.